काणकोणचो करमल घाट हो मरणाचो घाट म्हणून बरोच फामाद। या घाटात अपघात जायत असतात। आता बाळी ते करमल घाट सुरू जावच्या आदी खड्ड्या गांव लागता। ह्या गावांतल्यान वचपी हायवेचेर आता अपघातांच्यो सुवातो तयार जाल्यात। गाडी पडल्यार सरळ 3 मीटर सकयल देंगणात। हे सगळे हायवे यंत्रणाच्या घाळपणाक लागून। कित्याक तर ह्या मार्गार राखणे वणत बांधली तिवूय अर्दकुटी। पूण कित्याक लोकांचो जीव घेवपाक वय हे एक कुवाडे जावन रावला। आयकात देविदास गांवकाराक। जेन्ना आमी मडगांव साकून काणकोण येतात त्या वेळाचेर आमकां भंय दिसता ती करमल घाटाची। कारण करमल घाटाचे आठवड्याक 2 ते 3 आनी म्हयन्याक जवळ जवळ 10 ते 12 अपघात जातात। पूण ह्या करमल घाटा भशेनूच आता खास करून बाळ्ळी टू करमल घाट सुरवात जावच्या मदीं खड्डे म्हणून जो एक गांव आसा, ह्या गांवाच्या नजीक हायवेचेर सामके अशा तरेचे डेंजर अशे सामके स्पेशल कितलेशेच मरणाचे सारखे जागे आसात। ह्या जाग्याचेर जर पळयलें जाल्यार हो जो जागो आसा, जरी नॅचरली अशा तरेचे सिच्युएशन असले जाल्यार हे डेंजर सिच्युएशन आज पर्यंत कायम स्वरुपी उरपा खातीर जबाबदार आसा ते ह्या हायवे ऑथॉरिटीचे इंजिनियर्स। कारण इतल्या खातीरच हे जेन्ना रोडाक शोल्डर सारखे नाशिल्ले आनी डेंजर सिच्युएशन आसा त्या वेळाचेर हायवे ऑथॉरिटीन हांगासर प्रोटेक्शन हॉल बांदपाक घेतली। पूण दुर्दैव अशें की ही जी प्रोटेक्शन हॉल आसा फक्त अर्द्याक बांदली आनी अर्द्याक सोडून गेले। आनी ताका लागून आयज ज्या जाग्यार प्रोटेक्शन हॉल बांदनासतना जो जागो आसा त्या जाग्याचेर कितलेशेच अपघात जातात। आनी अपघात जे जाले उपरांत ही गाडी जवळ जवळ 2 ते 3 पलटी मारून जवळ जवळ 3 ते 4 मीटर सकल व्हांवत वयतात। अशा तरेची इतली गंभीर परिस्थिती कडेन सरकारान आतां तरी लक्ष घालचें। काणकोणाक एक जोडपें अशा तरेच्या अपघातान गेले। करमल घाटाचेर कितलेशे अपघात जातात, ह्या सगळ्या अपघाताचो आढावा घेवन ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान लक्ष घालून कितें तरी सोल्युशन काडचें। ना तर ही प्रोटेक्शन हॉल कंटिन्यू करून हांगासर माती भरून जर जाग्यार घायले जाल्यार बरेचशे अपघात हांगासर कमी जातले। कारण ना तर हांगासर खंय अपघात चालूच उरतले। हांगासरल्या लोकां कडल्यान आमी आयकुया। हांगा प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें, ही घराची तुमी पळयताय जायती कितली वर्सां अशी जाली अशी जायत्यो गाडी पडटा हांगा। आनी लोकांनी सुद्दां पळयले आसतल्यो गाडी पडलेल्यो। सो तुमी आनी मेन म्हणल्यार कितें प्रॉब्लेम कितें तेजो, हांगा सिग्नल कांय ना मेन म्हणल्यार। आनी हे वॉल बांदला तें एटलिस्ट तर कंटिन्यू तर गेल्या न्ही खंय तरी प्रोटेक्शन जातालें गाडया। आनी सो आनी मेन म्हणल्यार कितें हांगा नायट टायम हांगा कितें तुका सिग्नल नासल्या कारणान गाडी तुका रोडा एडजस्टमेंट मेळना तुका। सो त्या कारणान गाडी पडपाक चड शक्यता आसा। आनी हांगा मेजर प्रॉब्लेम कितें एक्झॅक्ट पडपा फाटलें रिजन कितें हांगाचो दिसान बीन? मेजर प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें हांगा सिग्नल वय आमचे मारला म्हळ्यार सिग्नल ना हांगा। सिग्नल म्हळ्यार गाडया तुका सिग्नल रोड आयडेंटिफाय करूंक मेळना तुका। सो आनी हांगा धड आसा मातश तरी एक आनी मातश तरी सायड तर गेली न्ही गाडी पडपाची शक्यता चड आसा। आनी आतां पावस लागीं पावपा आहा आनी पावसा कारणान गाडी मे बी चड सायड वचून येता आनी पडपाक शक्यता आहा। चाल हाजे फाटी हांगासर गाडयो बिडयो पडल्या बीन तशें? हय कितल्यो गाडी पडल्या पळय हांगा। पळय तुमी पळोवपाक येतात गाडया सुद्दां लोड पळय हांगा पळय पडलो आहा, स्टॉप पडलो आहा हांगा। ते तुमी सगळ्या कळटा खबर आसतली हांगा गाडी कितें पडल्या। सो त्या गाडी सुद्दां एक ते दिवाळीचे दीस आसले गाडी सुद्दां एक नरकासूर बाल्लो आसलो फाटल्यान। सो हांगा ह्या गाजून लागून आसलेली ती गाडी। सो ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बेगींतल्यान बेगीन हेजी सोल्युशन कितें तरी काडचें आमी। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।